प्रथमं शैलिपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्. नमस्कार. योकार. हांव महिमा. हांव काजल. तर आयज आमी येयला कासरपाल महामाया कालिकाच्या देवस्थानाचेर. अशें म्हणटात हे देवूळ 500 वर्सां वयर पोन्नें आसा. पोर्तुगीज काळाच्यान टिकून येयल्लें आसा. खूब वर्सांसून लोक हांगा तिची पुजा करतात. तर अशी मान्यताय आसा की हे देवूळ 12 शेंकड्यां परस चड पोन्नें आसा. थळाव्या लोकांचो पोन्ने परंपरे कडेन खूब खोलायेन संबंद आसा. चला तर ह्या देवळा विशयी आनीक जाणून घेवया. माझे नाव मोहन विनायक शिरोडकर. हांव रावता कासरपाल. ह्या देवळाची थोडक्यान मातशी म्हायती सांगा. कशें जाल्लें, केन्ना जाल्लें? देव म्हणून सांगचे म्हणल्यार मुर्ती आमकां इतिहास मेळटा. राजा विक्रमादित्या वेळार मुर्ती आई लागले 800 वर्सां फाटली. तेज्या उपरांत कोण कोण राजा येवन जावन गेले. कदंबा राजान मागीर ते थोडे देवूळ बांदलेले आसा. मागीर सावंतवाडीचे राजा आहा पळय थंयचो एक मंत्री आसलो तो आमी हांगा पावलो. तेका देवी प्रसन्न जाली. तेका दृश्टांत देवीन दिलो आनी तेणें मागीर आनी सुदारणां करून देवूळ व्हडलें बांदलें मागीर. अशें आदले इतिहास आसा. नवरात्रीक 9 दीस हांगा कशें कितें आसता? नवरात्री म्हणजे कितें जाता, सोमारा घटस्थापना त्या दिसा सुरवात जाता 22 तारखेक आनी अशे 9 दीस मेरेन हांगा उत्सव आसता. पंचमीच्यान मखर आसता. 5, 6, 7, 8, 9 4 5 मखर आसता. आनी दसरो निमाणे 10 दिसा थंय मागीर पालखी थंय वयता, भायर वयता. थंय सोने लुटपाचो कार्यक्रम जाता. आनी वर्सभर कितें कार्यक्रम आसता हांगासर? हांगा मुख्य म्हणटा उत्सव म्हणटा तो शिशिरोत्सव म्हणजे गुढीपाडव्याचो उत्सव. तो हांगा 10 दीस उत्सव आसता. ते आसा व्हडली नाटकां आसता आनी कितें आसता तें आसा. तेजे उपरांत नवरात्रां, मागीर कालवण जाता. कालवण जात्रा देवीची. आनी श्रावणी सोमार जाता, मंगळ जाता श्रावणी मंगळार. आनी दर म्हयन्यान पालखी आसता. नवरात्रा कडेन आतां पंचमीच्यान ते सुरवात जाता पळय 5 मकरां ते आसा किर्तन आसता आनी मागीर मखर आसता. आनी दर दिसा ते मखर एक हें पयलीं 5 रावंड आसता, मागीर 6 रावंड, 7 रावंड, 8 रावंड, 9 रावंड अशें वाडत वयता. दर दिसा ते वाडत वयता. आनी हांगा सकाळच्यान च्याचो बंदोबस्त 4 वाजता, दनपारां महाप्रसाद आसता, रातचो संवर्धन आसता. अशें कार्यक्रम जाता नवरात्राचो. नमस्कार. हांव सचिन नायक. हांव देवस्थानचो सेवेकरी. आमकां आतां 3री पिळगी आमची आज्या पासून चालू आहा आनी आतां जायसर म्हणजे चालू आहा आमचें. आनी हे मकराचें म्हणजे म्हाका आतां 25-30 वर्सां जालीं म्हाका. हांव ही सजयता आनी चवथ जाल्या उपरांत आमी स्टार्ट करता हें सजोवपाक. आनी म्हणजे घटस्थापनेक आमी थंय झोपाळ्यार लायता आनी थंय मागीर उरलेलें बाकीचें काम. आनी मागीर पंचमीच्यान आमचें मकर स्टार्ट जाता. आनी फुलां बिलां घालप आमचे म्हाजेरच तें. आनी आमचे वांगडी आहा, भटजी आहा. आनी दसमी मेरेन आमचें चालू आसता. दसरो आसता. तुमकां कितलो टायम लागता असो मकर फूल रेडी करपाक? रेडी करपाक म्हाका 8 दीस सुमार लागता हांगासर. आनी वयर मागीर 4 दीस परतून झोपाळ्यार चेनींग लायले मागीर ती 4 दीस वयता. तुमी आतां हें सगळें एकटें करता? हय, एकटेंच. एकटेंच करता.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.